Galatians A31. Solves pora ecclesiava, sasna no manatuka. Solves pora ecclesiava, sasna no manatuka. Tuvo forto, tu por vida, tu si moi ma, sogliak fanta. Tuvo forto, tu por vida, tu si moi ma, sogliak fanta. Solves pora ecclesiava, sasna namatuka. Solves pora ecclesiava, sasna namatuka. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे असो. हो भयणीनो, जेजू आपलो संवसारान भौशीक वावर करतालो तेन्ना बरें करीत गेलो, पूण सगल्यांच्यानूच हें ताचें बरेंपण पळोवंक जायनासलें. कांय फावटी फारिझेव आनी धर्मशास्त्री ताका कोसाक लावन सांपडावंक सोदताले आनी बरेंपण आसा तें पर्यान वायट नदरेन पळयताले. बरें करूंक वेळ नाका. आमी जायते फावटी आमचें बरेंपण कांय दुसरे भशेन लेखता, पूण दुसरे भशेन लेखता म्हणून आमी बरें करप सोडूंक फावना. असलें मन दरेकल्याक आमकां आयज मागुया. बरेंपण जें आमचे भितर आसा देवा खातीर बरेंपण करीत रावप आनी देवाची मजुरी ह्या बरेपणांतल्यान घेवंक वावरप. हेचे हे मीस आमी भेटयता क्रिस्तालिना फेर्नांदीस हिच्या आत्म्यान. देवान तिची काकृत करून सासणीक सूख तिका दिव म्हूण मागुया. आनी मिसाची भेटेक तयार जाताना आमची पातकां उडकून घेवन देवाची आनी एकामेकाचें बोगसणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पळयता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटां धाडून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत लागीं सदांच वाद मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदविदा देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सोडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायलोलीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावार्थ दवरता हांव देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेत आनी राजवर चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागयोंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. बावा भयणीनो, तुमचे मदें पोजोडपण बसता म्हूण म्हाका खात्रीची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता
इतकें पोजोडपण ओन भावार्थ्या मदें लेगून वचोना. अशें आसता तुमची बोडाय कित्याक? असलें कर्तूब केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुडोवन केल्लें जाल्यार अदीक बरें जातें. जोरूय कुडीन हांव तुमचे ताव पयस आसा, तरूय मनान हांव तुमचे मदें आसा, आनी तुमचे मदें आसलोलेच भाशेन असलें पोजडें कर्तूब केलां ताचेर हांवें फॉर्मण मारलां. आमच्या सोम्या जेजूच्या नांवान तुमची जोमात भरता तेन्ना हांवूय मनान तुमचे जोमादीक हाजीर आसतलो. आनी तेन्ना आमच्या सोम्या जेजूचे पोदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नास जावचे खातीर आनी अशें सोम्याच्या दिसा ताच्या ओतम्याक थारोवन मेळचे खातीर ताका सैतानाचे आधीन करूंक जाय. तर तुमचे पोडाय पोलकी इल्लेशें आमचें सगलें कालयलोलें पीठ फुगयता म्हूण तुमकां खबर ना? म्हणटच पोरणे आमचें भायर उडोवन नवें कालयलोलें पीठ जायात, कित्याक तुमी फूग नासलोले उंडे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पास्कांच्या मेंढऱ्याचो होम जालो. म्हणटच आदले आमचे मुणगे विकोटायेचे आनी खोटेपणाचे आमटे घेवन न्हय, आमटे नासलोले मुणगे सादेपणाचे आनी स्वताचे उंडे घेवन परब समोरुमुया. देवाचे उतर हें. देवाचे वरकार. आमचो जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गर्विश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. ओनीत करतल्यांक तूं विठेताय, पोटकिऱ्यांचो तूं नास करताय. रोगताक खांदेला आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपांत शेरोना घेताय तांकां सगल्यांक संतोसाचे उलास सदांकाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भोक्त तुजे सोबे संतोसान मुरगोडटात. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सोमी म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो फाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सौम्या. दुसऱ्या एका सणवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचून शिकोवण दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळचे पासत सणवारा दिसा ताका बरो करीत गाय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिझेव जेजूक तेडून आसले. तांच्यो चिंतना वळखतालो देखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हळें, उठ आनी मोदेकांत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून तांकां म्हळें, सणवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जीव वांटोवं येत वो काडूं येत,
हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगल्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हळें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजूक कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखाणी तुका क्रिस्ता. बाबा जेन्ना आमी सेमिनारींत आसले तेन्ना दर शेनवाराक आमी हॉस्पिटलांत दुयेंतीक बेड करूंक वेताले हांव मडगांव. आनी म्हाका उगडास आसा एक दीस जेन्ना मादर तेरेजा सोंपली तेन्ना आनी तिजो इंतेर आसलो त्या दिसा आमी सगळे सेमिनारिस्ट एकठांय जावन दनपारचे जे मरण तिचें दाखयताले ते टीव्हीचेर पळयताले. आनी तेन्ना आमचो रॅक्टर येवन ताणें टीव्ही बंद केली आनी तो म्हणूंक लागलो, आयज जर मादर तेरेजा जिवी आसली जाल्यार ती म्हणटली आसली, तुमी हांगासर रावं नाका, वचात, दुयेंतीक बेट करची आसा ती बेट करून वचात. आनी आमी एके भाशेन आमकां समजोंक ना तें त्या वेळार आमी खुशीन आसतना तरी विजिताक गेल्या उपरांत आमी सांजे आयल्या उपरांत रॅक्टरान तें सगलें कॅसेटीचेर रिकॉर्ड करून आमकां दवरलेलें पळोवपाक. हांवें सांगूंक सोदतां कित्याक आमच्यो भोक्ती आनी दयाळी कन्यो बरें करप हें दोनूय बरोबर वचूंक जाय. आमच्या रॅक्टराक खबर आसली ही एक दयाळी कन्नी, बरी कन्नी, ती टीव्ही पळोवचे सुवातेर ही बरी कन्नी केल्यार अदीक बरी. आयज आमी शुभ वर्तमान अशेंच पळयता. फारिसेव आनी हेर दुसरे भोक्ती करताले पूण तांची ही दयाळी कन्नी बरें करप त्या शेनवारा दिसा हें तांच्या मनांत वचनासलें. म्हणटच भोक्ती आनी ही दयाळी कन्नी बरोबर वचूंक जाय. वर्शीप आमी म्हणटा भोक्ती ही वर्शीप जेन्ना दीस वर्शीप कॉन्फ्लिक्ट्स विथ अ गूड डीड helping the needy, we should do the good deed than just simply worshipping. ही मॅसेज आयज दर एकल्याक आमकां मेळटा. म्हणटच आमी बरी घोडी आमी बरें करता जाय पूण त्याहून अदीक बरें करप देवाची मोजरी जोडूंक. बरें करप आपल्यान नांव जोडूंक न्हय, आपूण फामाद जावंक न्हय, आपणें केलां म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवंक न्हय, पूण हे बरे कन्या वरवीं देवाची मोजरी सोदूंक. असलें मन दर एकल्याक आमकां मागुया. म्हणटच आमची भोक्ती आनी आमची वागणूक दोनूय बरोबर वचूंक आयज जेजू आमकां हो संदेश पाठयता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचण्यार आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासाच्या सासणाक देवाक सोड. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचण्यार आमी तुका दिनवासता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासाच्या सासणाक देवाक सोड.
म्हज्या बाबा बळींदो मोशान तुमचें बलिदान सरपरिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदराक सरीसपण मानून घेऊ. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तूं कोरे भक्तीची आनी शांतीची जोर तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दी सकोर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय मागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काड्यान सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशी देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दलबार तुजी तोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचडी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचेर आमी येता ताका सोय. उंचडी तुका सोय सोय. बाबा खरोसो पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन खोश मरण सोसूंक विचारी ताणें उलो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पसत समोर पोची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणेक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसोळें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो उद्गार दिवन बाबार्थाचो गोठ परगटुया. सोम्या जेजू, तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवन आमी परगटता. तुज्या येण्याक आमी पदरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास करता. नव जिविताचो उंडो आनी चळवळीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या महासमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितीनेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्यान बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरमासो धरून मेल्यात ते आमच्या भावा भयणीची काकलत कर. मी उगडास करता क्रिस्तालिना फेर्नांडीस हिच्या आत्म्याची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर सोडीत मुखार मोल पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती भगेन धरून आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर्व पदवीदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां यो तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपतो रायस आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यान बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दे पुण्य जिवितान सवस्ताय आमकां दी सुरींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरो भशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें धोरण दितांक म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासना आमीन सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवया देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ले आमी सुभागी म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you are already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना सर्वेस्परा जिव्या देवा तुझ्या उतराच्या आणि संस्काराच्या जेवणान तुझ्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जीव दिताय. तुझ्या मोगाच्या पुताचे उमोळीक मास रोगत घेवन ह्या भोव वोडत्या देण्याचो आमी चोड आनी चोड फोळ काडूं आनी सासणांक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर्पविदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो.
वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडगार. सायबीण मनशां आमी नव्यान करतना आमचे उचकेक तिच्या हातीन घालून आमकां बोवाळ करपा मागुया. भलायकेचे वायलंकांनी सायबिणी आमी तुजी मोहिमा परगट्टा आनी आख्खे रोसले बरोबर तुजे मोहिमेचें गीत आमी गायता. सगळी देवाची रोसना आमचे भलायकेचे सायबिणीक आमचे सर्गीचे राणयेक वाखणटा. देवाचे आंज बडव्यांचे राणयेक नमान करतात. सगळ्या वयर आसलेले सगळ्या वस्तूंचे राणयेक स्वागत करतात. सूर्य आनी चंद्रीम, नखेत्रां, पावस आनी दव, ताप आनी हिंव, पर्वत आनी दर्या, उजवाड आनी काळोख, कुपां आनी जोगलावणी, मोळां, झरी आनी नदी, सुकणीं आनी मोनजाती हीं सगळीं तुजी तुस्त गायतात. आमची आनी आख्खे रोसणेची ही तुस्त मानून घे आनी आमची कूड आनी आत्मो तुज्या आशिर्वादांनी भर. आमेन. गायनाचो अंक T37. Akvaramariek amche sangati gavoya raniek sorgavele